तोरशा राष्ट्रीय महामार्ग 66 टोल नाको उबारपाचें काम नेटान सुरू आसा। हो टोल नाको केन्ना सुरू जातलो हें कोणाकूच खबर ना। पेडणे म्हालांतले जायते नागरीक कामाच्या निमतान ह्या मार्गांतल्यान पत्रादेवी बांद्या सावंतवाडी दिसाक 2 खेपे यो वच करतात। जर तांकां ह्या टोल नाक्यार प्रवेश शुल्क दिवचो पडलो जाल्यार आडमेळी निर्माण जावपाक शकता। देखून पेडणे म्हालांतल्या गाडयांक सूट दिवची अशी मागणी तोरशेचे आदले सरपंच सूर्यकांत तोरस्कर हांणी केल्या। अजूनपर्यंत ह्या तोरशा पंचायतीक किंवा आमकां आणि आमदाराकडे आम्ही वारंवार विचारणा केली, पूण हेतुल्ली अजून आमदाराकय किंवा पंचायतीक हेतुल्ली काय कल्पना ना। हो टोल नाको हांगासर जाता आणि युद्ध पातळीर हेचें काम चालू आहा। हांव ह्या निमतान सरकारा कडेन तशें आमच्या माननीय कार्यक्षम असे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या कडेन मागता की ह्या निमतान हांव अशें मागता की हो आमचो तोरशा गांव आणि हो परिसर जो पेडणे तालुको आहा तो सर्वस्वी बांदा बाजारपेठेर अवलंबून आहा आणि प्रत्येक आमच्या घरातसून ह्या तोरशाच्या परिसरातल्या घरातसून म्हणा सगळ्या परिसरातसून दिसाक 2 फावटी 3 फावटी एकदा 3 फावटी सुद्धा वयचे पडटा बान्या। आणि हे जेन्ना आमी क्रॉस करतले तांकां त्रास जावंक शकता। तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान पेडणे तालुक्याचे हे जे गाडयो असता आमच्या आहा GA11 हे गाडयो ह्या टोलाच्या हेतूरसून कार्यक्षेत्रातून टोल माफी करची। आणि ही आमच्या आता 15 ऑगस्टाक आमचे सगळे लोक हजारांनी लोक जे आमचे स्मारक आहा ते बरे रितीन जाल्ले आहा तेका उमेदीन ते सगळे जाण सरकाराचे धन्यवाद देवपाक किंवा सरकाराक मुख्यमंत्र्याक बरे मागपाक आमच्या आमदाराक बरे मागपाक येवपाचे आहात। तांकां एक गोड बातमी ह्या 15 ऑगस्टाक तेंच्यांनी जाहीर करची आणि आमच्या ह्या परिसरात तोरशा पंचायतीत म्हणा आणि सगळ्या पेडणे तालुक्याचो परिसर जो आहा GA11 गाडयो हे ह्या टोलातसून माफ करचे आणि तांकां दिलासा दिवचो। पहिले प्रथम आमचे हे स्मारक जाल्या बद्दल लोक खुशीत आहात आणि त्या खुशीत ही खुशी भर करची, चवथी कडेन तांकां गिफ्ट करचे। नाजाल्यार प्रत्येक टायमार पंचायतीक आमच्या सारक्या लोकांक आमदाराक जो तो विचारीत आहा की हे टोलाचे कशें कितें आमकां फुडें कशें कितें, तर तांकां सगळ्या ह्या विवंचनेतसून कित्याक विवंचना म्हणटा तर खूबसो त्रास जातलो। आम्ही असाच सध्या तोरशे राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगासर आणि हांगासर एक टोल नाको बसवपाचे काम सध्या युद्ध पातळीचेर सुरू आसा। हो टोल नाको बसयल्या उपरांत ह्या रस्त्यायल्यान येवपी वचपी परराज्यांतल्या गाडयेंक टॅक्स लागतलो, अर्थात तो नाक्याचेर एंट्री फी दिवची पडटली। आता कशा पद्धतीने ही एंट्री दिवची पडटली हे अजून मेरेन हांगासर कोणी डिक्लेअर करूंक ना। थळावे आमचे जे सरपंच पयलींचे सरपंच आणि पयलींचे झेडपी सूर्यकांत तोरस्कर हांणी मागणी केला की आमच्या पेडणे म्हालांतले ज्यो GA11 रजिस्टर गाडयो आसतले आणि त्या पेडणे म्हालांतल्यांक सगळ्यांक ह्या रस्त्यान जर बांदा वचपी पत्र क्रॉस करपी हांकां टोल नाक्यान हांगासर माफ करचे अशी तांची मागणी आसा। आणि जर तांकां दर 2 फावटी जर हांगासर टोल नाकोचेर टोल भरचो पडलो जर तांकां बरी त्रास जातले, तेचे खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आणि जे आमचे स्थानिक पेडणे तालुक्यातले ज्यो गाडयो आसतले तांकां माफ करचो आणि मोफत एंट्री दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।